हांव नांवां घेना, म्हाका कोणाचें नांव अगेन्स्ट ना. एकदां जे मनशांक अपॉयंट करून टिका जाली म्हणून तांकां नांवां चेंज करून तुमी परत नांवां मागयली, परत त्याच लोकांक शॉर्टलिस्ट केली. इज युअर गव्हर्नमेंट सिरियस इन पुटिंग दिस ह्या इन्स्टिट्युशन्साची बाबतींत ही सगळीं अशी इन्स्टिट्युशन्स जंय आमी करप्शन किंवा भ्रष्टाचार कमी करपाक ताका आळाबंद हाडपाक म्हणून आमी ह्या इन्स्टिट्युशन्सा कडेन पळयता. तांणी कितलेय जरी हातपाय मारले, सरकार तुमची न्ही. पण तशें न्ही, तुम्ही जर तुमचे कडेन बहुमत आसा, तुम्ही जर सिरियस हांव आसा, ही सांगता इन्स्टिट्युशन्स अपॉइंट करपाक तुमकां कोण आडयता? प्रश्नूच ना, आडयना न्ही. पूण कितें जाता, जेन्ना एक इंडिव्हिज्युअल म्हाका सांग, तुका आतां फाल्यां SICचो इन्चार्ज केलो, एक एग्जाम्पल दिता, ना एक सांगता रे, एग्जाम्पल दिता म्हळ्यार बेश्टो तूं आपणाक केलो समजू नाका, पूण केलो समज तुका समजता. आतां म्हाका सांग, तुजें अस्तित्व बरें आसा, यू हॅव नॉट गॉन टू एनी, आपूण सादारण सारको करतलो अशें विचारान वयता बाडो, आनी तूं बसता खुर्चेर, आनी खुर्ची बसना म्हणजे बसपाक वचनी पयलीं जर तुका टिका करपा, अरे बाबा झक मारूं, हे कोणाक पडला, असली भाशेन जाता. अरे वेन प्रिंसिपल पीपल आर टेकन एंड दे हॅव टोल्ड मी सिट ऑन द चेअर, हे काम कर तें कर, तेज्या पयलींच टिका करपाक लागता. हे भिदा न्ही रे, म्हाका सांग पयलीं दिया मरे, तेणी कितें केलें मागीर काडपाक लागल्या, गीव देम अ चान्स, गीव दीस गव्हर्नमेंट ऑपॉर्च्युनिटी, ते पाटे पयलीं टिका करून टिकेक जो मनीस भिता, आपल्याचेर टिका जाय, क्रिटिसिजम जायत म्हणून जो मनीस भिता जाल्यार त्या मनशाक तुमी शॉर्टलिस्ट कित्याक करता? फाल्यां तो इन्फॉर्मेशन दिवपाकूय भितलो. आमी शॉर्टलिस्ट करना. म्हजो प्रश्न हो प्रश्न आहा तो इंटेन्शनाचो. कारण लास्ट लोकायुक्तान रिजायन करतकच ताजे उपरांत काय तुमी कोणाक शॉर्टलिस्ट केलें ना? तांकां नांव दिवं मरे, आमी सीएमाक सांगता हेका अपॉयंट करा म्हणून सांगता, तांकां नांव दिवं मरे. काँग्रेसी कडच्यान नांव घेवपाक पोस्टलेले पळय एडवोकेट आहा तांकांय नांव दिवं, अशें असले 10 जाण आसा म्हणून आमी तितले काडया मरे एकट्या कोणाक, ताका नांव दिवं मरे. तुमच्या इंटेन्शना भितर खोट ना, आमचे इंटेन्शन खोटूच ना न्ही. आमकां कितें लोक जावपाक जाय, सगळे जावपाक जाय म्हणटा की आमची इंटेन्शन बरें आहा. लोकायुक्त कोण मेळ्ळा जाल्यार तुमी वाट लायतात ना, योजने पयलीं वाट लायता. म्हाका एक गजाल सांग, वाट कोणाची लागता? जो मनीस, द पर्सन हू इज हॅव्हिंग सम डिफेक्ट or the person who is having some problem with the past or the present situation, ताजीच वाट लागतली न्ही. पर्सन हू इज क्लीन ताजी कित्याक वाट लागतली? आता सुनील पॉलिटिक्स ताका काय करपाक मेळोंक ना, तो MLA जावं ना काय जावं ना, इज अ पार्टी स्पोक्समॅन मानता ताका, पूण तेजे पळय सिनियर जे पार्टी चलयता ते टिका ते बंद करता न्ही. तुमच्या मंत्र्यांचेरूय आमी टिका करता, तुमी मंत्र्यांक देवयता तुमच्या मंत्र्याची एलिगेशन केलेली आसा. म्हाका सांग, आमच्या मंत्र्याक 2-2.5 वर्ष जाली आता, कोणाचे एलिगेशन केल्ल्या, सिरियस एलिगेशन खंय आसा दाखयलें? पॉवर मिनिस्टरचेर हांवें तुमच्या सिरियस एलिगेशन केलें. कसले सिरियस एलिगेशन? तू प्रूव्ह कर मरे, तू दी मरे. हांवें कितें सांगलेलें की म्हाका तुमी जे RTI मागल्या पॉवर मिनिस्टरच्या ऑफिसान ती दिवप, ताणें काल सगळें इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट केला. रिजेक्ट केला. तू माग पॉवर मिनिस्टर ऑफिस इज नॉट CBI टू रिजेक्ट इन्फॉर्मेशन. दी मरे इन्फॉर्मेशन दिना, थंय अपिलाक वतलो जाल्यार तुमकां स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर जाय, मशिनरी कोलॅप्स करून उडयल्या. हय. सो हांगा प्रश्न येता निलेश बाब, तो इंटेन्शनाचो. रिजनल प्लॅनाच्या बाबतींत इंटेन्शनाचोच प्रश्न येता. अजून सरकार हात घालपाक फाटीफुटी जाता. तुका दिसना खंय तरी एक तुमची तकल्या भितर एक भंय आहा की बाबा असली विशयांक जर आमी हात घाले जाल्यार हें प्रकरण खंय वचत तें सांगपा जायना. सो जितली दुखळपा जाता तितली दुखळून दीस काडपाचे. ना ना, तशें इंटेन्शन काय ना, पण जितले दुखलता ते आमकांच मारक. फुडले 5 वर्सां मागीर इलेक्शनाच्या तोंडार फेस करची पडटलें. कोण सांगला तशें जाता म्हण? आतां कितें जाला, इश्यूज खूब आशिल्ले. आतां ऑनरेबल CM कितें जाला, मेजर पोर्टफोलियो जे आपण स्वता ते पळयता, जशें तुवें सांगलें मायनींग, सगळे घोटाळा जालो, ही हॅड टू इंटरवीन. तुवें पळयलां की हायकोर्टान थोडे मायनी गेल्ले, तेणें स्टेटमेंट दिला, सुप्रीम कोर्टान केस चलय, म्हणजे ही हॅड टू पर्सनली सी दॅट गोंयचे इंट्रस्टार जावपाक जाय. सो दीस इश्यूज हॅव कम टू ऑलमोस्ट, मायनिंगाचे इश्यूज ऑलमोस्ट कम टू अ फिनिश जावपाचो येयला. म्हणजे जेन्ना मायनिंग पॉलिसी डिक्लेअर जाली, ऑटोमॅटिकली पॉलिसी विल बी हें जातलें. नेक्स्ट स्टेप इज रिजनल प्लॅन, बिकॉज इट इज लायक अ स्कॅम ओनली. रिजनल प्लॅन इज ऑल्सो लायक अ मायनिंग स्कॅम. थंय ते 6 कमिशन बसोवंक ना म्हणून 35,000 घोटाळा तांकां कितें पळय कॅल्क्युलेशन केलें तें मेळना. नाल्यार तेजेरूच स्कॅमाचे इलेक्शन क्वॉलिटी कमिशन बसयल्ले, थंय इलेक्शनाक खुबशी पयलीं फाटीं जावपाची. आतां ही एलिगेशनां काबार नाका की अशी इफ यू चड करून पळोवपा. हांव म्हणना की एडमिनिस्ट्रेशन चलना वा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर इनएफिशियंट आसा, बट समहाव द इंडिविज्युअल पर्सन हू इज लुकिंग आफ्टर थिंग्स हॅज टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. बरें, हें पडटा सुनील की तुगेलें रिजनल प्लॅनाक टायम दिवपाक जाय. CM सद्याक बाकीच्या गजालीं कडेन बिजी आहा, मायनिंगाची गजाल पयलीं सॉल्व करपाची, मागीर आमी रिजनल प्लॅनाक हात घालतले. आमी तो अशें डिली टेलिंग करना. हे हो निलेश बाबाचो आर्ग्युमेंट पडटा तुका? सरकाराक आमच्या कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे खंयच्याय सरकाराक 5 वर्सां दिल्लो आसता टेन्युअर.
2.5 वर्सां जावन गेल्या कितलो तुमकां टायम दिवपाचो 50 वर्सां ना, करपाक प्रश्न प्रत्येक गजालीक तुम्ही म्हणटा टायम म्हणून तुमचें म्हणणें कितें तुमकां जनतेन तुमकां 25 वर्सां दिवची म्हणून एट अ स्ट्रेच अरे आम्ही काम करतले आणि 25 नी 50 वर्सां जनता दितली तेजेर आमकां गॅरंटी आहा जनते आमचे करतले पण थोड्यो गोष्टी ज्यो आसा गजाल तुमची इट इज इन द पायपलायन एवरीथिंग इन टू पायपलायन अँड प्रॉब्लम इज वॉट नोबडी कॅन गो इन टू दॅट पायपलायन टू चेक वॉट इज गोइंग ऑन. सी आता म्हाका सांग रिजनल प्लॅनाचे जे आसात पळय आता कोण इफेक्ट जाता रिजनल प्लॅन हू इज गेटिंग इफेक्टेड रिजनल प्लॅन regional plan is people who are planning to do multiple structures and investment goes they are getting affected. Common man may be getting affected for a small scale, but those files are being reviewed periodically. If it is निलेश बाब एलिगेशन एक्टिविस्टांनी एलिगेशन केला हो ह्या विशयाचो सूक्ष्मोक्ष लायनात जावन करप्शन वाडलं म्हणून. हय लायनात मुद्दाम लायनात हांगा ग्रे एरियास इतली दवरल्यात ग्रे एरियास आमी दवरल्या आम्ही ग्रे एरियाज कशे म्हणटा तुम्ही आम्ही कितें म्हटलं 2021 रिजनल प्लॅन इज केप्ट इन एम्बियन्स whatever decisions are of 2011 मध्ये करेक्ट मी 2001 sorry 2001चे if they are matching आम्ही अप्रूव्ह करून दिता if they are not matching they are just kept pending so into gray area कशी उरली म्हाका सांग मला ग्रे एरिया खंय उरले कोण सांगता एक्टिविस्ट माझ्याकडे हाडून माझ्याकडे ॲग्रीमेंट करपाक this thing gives right to interpretation. These people interpret it the way they want. Interpretation you can't stop. Tomorrow they will have interpretation on me also. Officers are interpretation on you also. Interpretation on everybody. तुमच्याच सरकाराचे ऑफिसर जे आसा ते आपल्याक जाय तशी इंटरप्रेट करता हे गजाली खातीर. If there is clear cut guidelines they can go by them. So guidelines are very clear. But why is your government falling short for so many months now? It is 2.5 years. It is not falling Definitely short. it is falling short. Issues and I don't understand. And I don't understand. तुम्ही कितें म्हणटा न्ही निलेश बाब की मायनिंगाचे पयलीं सारके करता हे सारके करता मायनिंगाक मायनिंग डिपार्टमेंट आसा आनी रिजनल प्लॅनाक टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आहा एकटोच चीफ मिनिस्टर सुपरमॅन कसो करना ते ऑफिसर्स आनी ते ब्युरोक्रेट्स आनी गव्हर्नमेंट ऑन दी अप्रूव्ह एंड मेक सम फायनल चेंजेस. That is what is happened in the past आणि मागीर इलेक्शन एकच मुद्दो इलेक्शन कोणाचे करता मंत्र्याचे करता इलेक्शन कोणाचे करता. निलेश बाब एक मुद्दो टच केलो सामको इम्पॉर्टंट की मायनिंगाक मायन्स डिपार्टमेंट आसा रिजनल प्लॅनाक टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा पूण तुमची परिस्थिती अशी जाल्या की प्रत्येक गजाल सीएमा म्हऱ्यान वचपाक जाय आनी सीएम इज ओवरबर्डन. सीएमा कडेन खूब पोर्टफोलियोज आसात जंय प्रत्येक गजालीक न्याय इम्पॉर्टंट खूब ना इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो आसा आनी ताका लागून प्रत्येक गजालीक तितलो टायम आनी तितलो न्याय दिवप शक्य जायना. तेच सांगता न्हू हांव कितें सांगता पळय जेन्ना सरकार आतां सरकार म्हणल्यार गव्हर्नमेंट म्हणल्यार कोण इलेक्टेड बॉडी आतां फाल्यां जेन्ना कितें चुकता जाल्यार कोणाक दोशी येता एडमिनिस्ट्रेशन दोशी दिता कोण दिता. निलेश बाब चीफ मिनिस्टरा कडेन इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो आसात हें तुमी मान्य करता आनी सद्याक ते इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो काडून दुसरे खंयच्याय मिनिस्टराक डेलिगेट करपाची परिस्थिती ना म्हणून चीफ मिनिस्टराक ते स्वता कडेन दवरची पडटा. आतां ते तूं आतां प्रमोद चुकता हांव आतां विचारता पळय डेलिगेट पळय जेन्ना चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज अ इम्पॉर्टंट पोजिशन आणि गव्हर्नमेंट जेन्ना बीजेपीचो आसा देन चीफ मिनिस्टर इज अ होल रिस्पॉन्सिबल ऑफ द स्टेट आनी इन द मिनिस्ट्री ऑल्सो कम्स अंडर हिम मानता तूं. आता जेन्ना खंयचे मिनिस्टराक डेलिगेट करून तूं म्हणटा रिजनल टीसीपीचो काडून ताका दी सी इट द इफेक्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर ओनली हॅज टू बी आन्सरेबल. निलेश बाब तू फाल्यां मिनिस्टरान कितें चुकलें केलें तुका अशें दिसना एक्झॅक्टली मिनिस्टरान कितें चूक केलें जाल्यार कितें चूक तूं शकता न्ही हांव कितें सांगता युअर गव्हर्नमेंट इज नॉट 100% कॉन्फिडंट अबाउट युअर ओन कॅबिनेट एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर. ना 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 सी दॅट इज वॉट सी तूं मरे घुसपयता प्रमोद तूं बरा आतां घुसपाक हांव कितें सांगता तें आयक म्हणजे सी वॉट आय एम मेकिंग व्हेरी बोल्ड स्टेटमेंट. See, when the chief minister is the main person of this government, ministran jar kite wrong zale, then chief minister is to be blamed. Absolutely, it's a final responsibility. Correct. Buck stops there. Instead, yeah, correct, very good. Instead of that, when he has kept the important portfolios to himself and he wants to take the decisions which is in the interest of the state, so automatically he has not given. If you go to see the portfolios, खूप दिल्ले आसा. एक minister कडे 3 portfolio आसा. Nilesh, Sunil, sorry, you agree with this? की तो म्हणटा की इट इज नॉट अ केस ऑफ सुपर एफिशियंट चीफ मिनिस्टर एंड नॉन एफिशियंट कॅबिनेट. You agree with this? I will not say super efficient because even the chief minister has failed on lot of fronts. Not because I am opposition I am saying this. It is very much evident now. लोकांक एक आशा असली एक आता आम्ही सुद्धा म्हणटा आता नरेंद्र मोदी नवो प्रायम मिनिस्टर जाला आता 1.5 महिन्यान आम्ही ताजे कडल्यान एक्सपेक्ट करूंक शकना पण 2.5 वर्सां जावन जर एक्सप्लेनेशन देता देर आय एम सॉरी चीफ मिनिस्टर इज नॉट सुपर एफिशियंट बट हिज कॅबिनेट इज इनएफिशियंट. सम ऑफ हिज मिनिस्टर्स आर इनएफिशियंट आणि आता तांच्या आमदारान स्वतः म्हणले की जे इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो आसा हांव
आय विल जस्ट वेळ हायलाइट. सोंपला. ताणें म्हणल्यार इम्पॉर्टंट पोर्टफोलिओ चीफ मिनिस्टरान आपल्या कडेन दवरला. दॅट इट सेल्फ शोज की ही नोज दॅट इज मिनिस्टर्स आर इनएफिशियंट म्हणून इम्पॉर्टंट पोर्टफोलिओ ताणें आपल्या कडेन दवरला. बरें म्हाका लास्ट निलेश बाब टायम सोंपलो म्हजो हांव ताका फायनल इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सांगता जाणा तुजी ना, ना, ना. फायनल हांव म्हणजे इम्पॉर्टंट question म्हणल्यार ताका was- सांगता इम्पॉर्टंट हय. म्हणल्यार वेर पब्लीक इज गेटिंग इफेक्टेड म्हणजे माझे म्हणणं इम्पॉर्टंट. Nilesh Bab, 2.5 years down the line, do you think this is the right time to go for a cabinet reshuffle, bring in young blood? तुम्ही सिनियरिटीचेर कॅबिनेट्स आणि पोर्टफोलिओस वाटले सुरवातीक. आज निलेश काब्राला सारको मनीस, सुभाष फळदेसाय सारको मनीस, प्रमोद सावंता सारको मनीस, असले मनीस जर कॅबिनेटा आयले, यू कॅन परफॉर्म बेटर देन द प्रेझेंट कॅबिनेट. येस ऑर नो? ना हांव तेजेर काय उलयना बस सी. तूं नाही म्हणना. No, I don't feel. See, I am not a minister to know whether I will be able to do it or not. So how can I say? Do you If feel- I become a minister tomorrow, then Do you feel No, that no, 2.5 years down the line there should be a review? I can tell you. And there should be a reshuffling. No, I don't believe in that. I will tell you one thing. People have given Odez Varsa government. Give them another 1 year. If they don't follow, I will be the first one to speak against the honorable chief minister. ओके म्हाका इतल्याचेर खूब मुगे वेळ सामको सोंपला. परत आमी लायव्ह टेलिकास्ट सुरू करतले असेंब्लीचे. पण एक काय मातशी डेअरिंग स्टेटमेंट निलेश बाबान केल्या ताजेर आमी थांबतात. तुम्ही दोघे जाण आयले. आय थिंक दिस ब्रेक ओवर हॅज सेट दी रायट टोन फॉर दिस ऑल दी ब्रेक ओवर्स एंड दिस सेशन. तुम्ही आयले दोघे जाण इतले बरेशे विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.